सिंगापूर होता म्हणा ऐकू तो प्लॅन मला तिकडे हातात आणलाच नाही परत काय नाही उभाचे यातला 7-8 दिवसांनी येतो परत यामुळे होता तो सोच घराकडे पाहू तुझ्या वेळी कायच वाक्य ऐकलं नाही मजा सोसू जाऊचे ना तू जाणार नाही एका पॉलिटिशियनाचा पोत लॉ मिनिस्टर तुझं बापू होईल रेप केसीतला तुका कसं सांगवार केला तो माझा नाव सांग त्यांना तोंडात बांधलो म्हणून सुटलो तू आणि तुका लागून त्या एका इन्स्पेक्टर डीवायएसपी करचो पडलो म्हाका डीवायएसपी आणि तुका खबर आसा म्हज्या फाटल्यान हे सगळे पॉलिटिक्स हे सांगूंक जाय अरे लोक आपल्या बायला मुखार काडटात पॉलिटिक्सान हाडटात लोक आपल्या पुतांक मुखार हाडटात पॉलिटिक्सान हाडटात लोक आपल्या धुवांक मुखार हाडटात पॉलिटिक्सान हाडटात तेच भाशेन म्हजे फाटल्यान हे सगळे पॉलिटिक्स तुवें पळोवंक जाय खबर आसा न्ही तुका खबर आसा पप्पा सारखे हे तुमचे बिझनेस मरे पोजाचे बिझनेस मरे आन पाय मेले पुतांक सांभाळपाचे पूत मेले नातवांक सांभाळपाचे नातू मेले पुत्रांक सांभाळपाचे पुत्रां मेले सोत्रांक सांभाळपाचे पुरो ना आणि ध्यान बी जायते होय सध्या हांगाच राव बाबा अचानक सिंगापूर वचपाचें कारण कितें हांव सांगता तुका तो सिंगापूर कित्याक येता पळय हांव सांगता कित्याक तुज्या पुतान म्हज्या तुवेचे रेप केल्या देखून रेप होय रेप केल्या तुज्या पुतान म्हज्या तुवेचे रेप केल्या देव निदोक ना आणि केन्नाच लिंचो ना आयज म्हाका फाल्यां तुका आनी आयज आमगेर परवां तुमगे शका तुझं थंय तर हांवें केला अरे बाबा ते म्हजे गर्लफ्रेंड आणि म्हज्या गर्लफ्रेंडाक कितें काम करतलो करतलो न्हय पूण ऑलरेडी केली तुवें म्हजे तुवेचे रेप ह्या आधीपासून तुवें मिनेराच्या चेडवाचे रेप केलेली आसा जरी तो त्या दिसा कावून तुका एरेस्ट करून त्या गोरीब चेडवाक रेप केलेली जाल्यार आयज तो म्हजे तुवेचे रेप करून केन्नाच पावतो नासलो बाबा चेडवाची रेप केले वय आणि तू खबर आणली वय तू जाणारलो वय तू खबर आलो वय ओय ओय कर सांगितले प्रमाणा तुझ्या चेडवाचे रेप चालू तुला बरी मिनिन बाबा चेडवाचे रेप झाला ओबा आलो बरी तू हा ही खबर असला मिनिन बाबा सांगतो ही खबर मिनिन बाबा पेलिग्रीन ना मार थोडा ना काय अरे पेलिग्रीन म्हणजे माशा आहे मला तरी ऐकून घे म्हणजे ऐकायला पहिले तेणे मिनिन बाबा चेडवाचे रेप केली आता तुझ्या पोलिसा चेडवाचे रेप केली मुगले चेडू वाडाक वाड झाला आणि मुगले चेडवा रेप केल्यानी सांभाळ थंडळ खातो तो पेलिग्रीन ना अरे पेलिग्रीन म्हणजे नाही प्रकाश आणि तुका किती म्हणून करू हा घातलं मी म्हाका फोडान घातलं मी म्हणजे नाव केलं जे ची 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 आणि हाका ताकून तू इतलो अर्जंट सिंगापूर वचून सुद्धा नाही आणि तो सिंगापूर न्हय पूण म्हजे सांगता तुवें शिश्टाचेर येतलो अरे तुम्ही कित्याक समोराक सांगल्यार आता तुमका खरें सांगता हांवें करून माझ्या समोराक रेप अरे कोणी आपल्या गर्लफ्रेंडाकूच रेप करता मिस्टर प्रकाश दिस इज इंडिया इंडियेक आपलो बॉयफ्रेंड आपल्या गर्लफ्रेंडाकूच न्हय पूण एक पाय आपले दुयेक पासून रेप करता इंडियेक कोणूय कितेंय करता मिस्टर नाईक तुका आणि प्रमोशन नाका ना म्हाका आनी काही प्रमोशन नाका हांव डिवायस आसा तो बरो आसा एक फावटी तुवें म्हाका प्रमोशनाची लालच दाखोवन हांवें तुज्या पुताक सोडलेलो ताचो इनाम दिला तुज्या पुतान आयज म्हाका अरे पण हांव कितें सांगता तें कांयच सांगना म्हाका हांव तुजें कितेंच आयकूंक सोदिना आतां तूं म्हाका खंय सोडून ट्रान्सफर मार कित्याक आतां तुज्या पुतान रेप केल्या ती जावन आसा म्हजी तूं जरी तो म्हजो पूत आसलो आनी म्हज्या पुतान तुजे दुयेचे रेप केले जाल्यार सांग म्हाका तूं कितें करतलो आसलो तें पयलें अरे तू कित्याक समोराक सांगल्यार अरे बाबा हांव तुका खरें सांगता हांवें करूंक ना माझ्या समाजाक रेप डिवायस पे पोचीस मिस्टर नाईक भांगराची संधी मनशाच्या जीवनात एकदाच येता म्हणून खबर आसा रे तुका जाणाव अरे फळां दिणाऱ्या झाडाक आमी सदांच तुका घातले पण ते झाड आमकां सदांच फळां दिना हे जाणा न्ही तूं केन्नाय जाणा अरे बाबा जेन्ना ते झाड आमकां फळां दिता तेन्ना ती फळां आमी उमेदीन खावंक शिकूंक जाय आतां म्हाका तुजी फळां नाकात पूण म्हाका तुजो पूत जाय हांव तुज्या पुताक आतां तोरणी पिकोवन आसलेली फळां खावंक शिकयतलो डिवायस पे पोचीस मिस्टर नाईक आईकडे कसलो प्रूफ आसा माझ्या पुतान तुजे चलयेचेर रेप केला म्हण सांगा तुजे पप्पा हांवूय ताच्या लागीं तेच विचारता तुज्या प्रूफ आसा तुज्या चलयेकडे की हांवें रेप केला म्हणून मिस्टर प्रकाश आदी तुवें मिलिनाच्या चेडवाचे तोंडाक बांदूनच रेप केलेली केन्ना हांवें तुका सोडलेलो पूण आतां तुवें तोंडाक बांदून रेप केल्या ती जावन आसा म्हजी तूं आतां तूं म्हज्या हातांतलो पासवर्ड सुटपाचो ना डिवायस पे पोचीस मिस्टर नाईक आणि तुम्ही पुलीस जाय म्हणून तुमच्यानी धांवतान कोणाकूय अरेस्ट करूंक जाता जाय पूण कोर्टान प्रूव्ह केल्या बगर कोणाकूच तुमच्यान कुणी चोर वा रेपिस्ट
ते जाऊन एक शिकलेल्या मुंचाचे हुकूम चलवून जाता एक शिकवत असलेला मुनीस रस्त्यात चिकोल बघता आणि शिकवत नसलेला मुनीस तो चिकोल साफ बघता ताका आम्ही गोंयकार गाठी म्हणतात गाठी मिस्टर प्रकाश you are under arrest. Oh no! जेतना जायता जेतना कळटा जेतना घाय जाता ते घाया दुख दुख गोटा मिनीन बाबा चेडवाचे रेप जालो हो खबर आलो आणि आता आपल्या चेडवाचे रेप जालो वाग येसालो ही मिनीन बाबा खबर सांगत हो मिनीन बाबा आता आम्ही चेडवा नाक झाली मरी सारखी हा किती बरेच संवसारात देव आसा तू कोण सांगितला देव ना एकमत झाला तो आमकां गरीबाक कित्याक पावना आमी ताची रचना न्हय ना रे तू आज देवाची तू शेळी कित्याक होता तुझे दुयेची रेप जाली तो रेपिस्ट आजुनूय सापडप ना सदां पुलीस चौकीर वेता कांयच खबर सांगना म्हाका ते मिनी बाप तुझ्या चेडवा रेप केलो तो रेपी सांभाळो सांभाळलो होय कोण तो रेपिस्ट मिनिस्टराचे चेडो कितें होय मिनिस्टराचे चेडे म्हजे तुवें रेप केलेली होय मी तुका खबर कोणी सांगलें कोण सांगितल्या गणे आता डीवायएसपी चेडवाचे रेप केल्या त्या दोघां देड म्हाका सांगितला पहिले मिनीन बाबा चेडवा रेप केलो जाण बरे आपल्याचे टायर पंचायत म्हणून ते दोघ लागल्या पण तुझ्या चेडवा रेप केलो खबर आसलो पुलिसाक खबर आसली होय आनी तो ओगी आसलो ओगी आलो तिच्या तेणे तेका प्रमोशन दिलो न्हू तेका लागून तो ओगी आसलो डीवायएसपीच्या तेका हात तेणी तेका अरेस्ट केला पेरेग्रीन हांव तुका खरें तें सांगता कितें? देव न्हिदोक ना कितें देव न्हिदोक ना आता मुखय जाता म्हणे देव ते हांवें झाडांनी म्हटलेलें हांवें झाडांनी म्हटलेलें थंय पयली पावट मुळमूळ तुका हांव बक्षिता आनी दुसरे पावट मुळे न्हू तुका हांव केसो बक्षिता ओस आनी ओसल्यो चुकी परत घेतल्या Silence, please. कोणांगलो उपसाय सगळ्या बाहेर चलगलो उपसता. काय म्हाका दिसता पुलीस ते रेपिस्टाक घेऊन येता म्हणून हे पळय. Silence, please. चोरशी काम करता? My lord, अमुनीस सोन असो 1000 रुपयांचो. अमुनीस दुसऱ्यानी केल्ल्यो चुक्यो ताच्या तोंडार मारतालो. दुसऱ्यांक स्वताचो रस्तो चलोवंक शिकयतालो. पूण आयज आखरीक आपुणूच वागड्या रस्त्यार पावलो. माय लॉर्ड, ताचे रूप आग्याचे कर्तूत देंवचाराचे. माय लॉर्ड, जरी तो ह्या मनशाक असो सोडलो जाल्यार कोण जाणा आनी कितल्या इनोसंट चेडवांचेर बलात्कार जातले म्हणून. देखून माय लॉर्ड, म्हजी मागणी आनी तिच्या घरात या मनशाक जिवीतभर कोणकोण फावची. जरी तो ताका असो सोडलो जाल्यार लोक ह्या आनी तिच्या घराचेर विश्वास दवरचो ना. लोक कायदो आपल्या हातान घेतलो आनी न्हीद आपणच करूंक लागतो. दॅट्स ऑल माय लॉर्ड. मिस्टर, तुवें त्या चेडवाचेर रेप कित्याक केली? जय साहेब हांव एक सोशल वर्कर कोणी गरिबांक त्रास कोताय गरिबांक फटयताय गरिबांक मागयताय तेम कोणें चोवपाक जायना. गरीब मिनागेले चेडवाचेर रेप जाली मिनिस्टरागेले चेड्यान केली. इन्स्पेक्टर मिनिस्टरागेले चेड्याक अरेस्ट करपाक घराको गेलो. मिनिस्टरान कितें केलें? प्रमोशन दिलें. पीआय आसलो तो डीवायएसपी गेलो केस कामाक. आयज पासून केस बुकाचेर रजिस्टर केलो ना. गरीब मिनान आपल्याकडे चेडवाक इंजिनियरिंग शिकोवपाक जाय म्हूण आपल्याकडे घराचेर 5 लाख लोन काडलो चेडवा इंजिनियरिंग शिकोवपाक जाय म्हूण. चेडवाचेर रेप जाली. लगेच चेडो बेंगलोर इंजिनियरिंग
वचोना लोन कोण हारी वचलो गरीब मिनी लोकांकडे घरा पेट मारवयता पण नाल काढो पहिला नाल काढो वयता 5 लाख वीस वाटालो बँकान गावाची पावणी केली आणि मिन्न तेगे चेडवाकडे चेड्याक हँडिकॅप तेगे चेडो रस्त्यार गेली हुई रावतालो या भुरग्यागे मुंग्या घरा रावताय सर आई दिला आसरो आणि आज दिवास पिकाला चेडवाची रेप झाली पिसालतो वाघ जालतो आणि असं तेणे मिनिस्टराकडे चेड्याक धावकन अरेस्ट केलो पण जेन्ना रेप हांव कोता जाल्यार ताका कितें अरेस्ट करपाचो हांव वचोन सरेंडर जाला आई रेप मुद्दम केल्या तेका दाखोवपाक ते कळोवप जेन्ना एक चेडवाचेर रेप जाता तेन्ना ते चेडवाचे मायक पाय कितली दूख जातली जेन्ना मिन्नागे चेडवाचेर रेप जाल्ली तेन्ना तेका दूख जावना कित्याक ते तेगे चेडो आज तेगे चेडवाचे रेप जाली तेका दूख जाली कित्याक तेगे चेडवाचे मर्याद भांगराची गिरेस्तांगे चेडवा रेप करपाक जायनाय गरीबा कोणाय रेप कोन हुंय उडोवपाक जाताय गिरेस्तां टच करपाक जायना आणि मुद्दम रेप केल्या त्या चेडवाची घमंडी निवडपाक चड घमंडी आसलो तेका जेन्ना गरीब चेडवाचे रेप जाल्या तेन्ना तेचे सोमार वताले तुजे न्ही रेप जाल्या ती आनी तूं गांवांत तोंड घेवन भोंवता हांव जालें जाल्यार म्हजो जीव दितेली आसली म्हूण सांग तेगे रेप हांवें केल्या पूण आजून दिला तें जीव उसळ घेवची रेप करताना तुका मात वय कायद्याची भिरांत दिसोंक ना सुसायड खंयची कायदे खबर सांगो तूं म्हाका इंडियेचे इंडियन लॉ इज फॉर सेल यस माय लॉर्ड यस इंडियन लॉ इज फॉर सेल दोज हू हॅव मनी दे कॅन बाय इट अँड दोज हू डोंट हॅव मनी दे हॅव टू फेस इट दिस इज इंडियन लॉ माय लॉर्ड एक चेडवा चोयले ते चेड्याक 10 ते 15 मिनिट पुरो ते चेडवा रेप करपाक कितली 10 ते 15 मिनिटां आता 10 ते 15 मिनिटां भितर तुज्या म्हाका रेपिस्ट म्हणून सेंटेन्स मारपाक जाता जाता माय लॉर्ड जायना हांवूय कांय जाणा हांवें लॉ केला जायना मारपाक जायना आनी ती सेंटेन्स मारले देखो म्हणटो आफ्टर ऑल दिस इज सिव्हिल कोर्ट सिव्हिल कोर्टा वयर हाय कोर्ट आहा म्हणजे हाय कोर्टा वचून अपील करपाक जाता जायना हाय कोर्टा वयर सुप्रीम कोर्ट आहा सुप्रीम कोर्टाचे स्विसान म्हाका निरपराधी म्हणून सुटका दिवपाक जाता एक स्विस सेंटेन्स मारता अपराधी म्हणून दुसरो निरपराधी म्हणून सोडा जाल्यार तूं कोण राय दिला म्हाका अपराधी म्हणपाक तूं सेंटेन्स मारता ते चुकून मारता तेका सुप्रीम कोर्टाचो स्विस म्हाका सोडा न्हू स्विस साहेब चुकून मारतो आणि तुम्ही सेंटेन्स मारले ते कमांडो हेल्थ टिल डेथ म्हणजे तुम्ही सेंटेन्स मारले जाल्यार मुजा पहिले गोळा मारपाचे आनी जायच्या दिना पेंडिंग आहाय रावताय आपल्याकडे केदोय असो कामोण तितून म्हणल्यार मुजा सुसेगाद हात पाय घालून हे परजे पुसता जिये जाता जुई साहेब इंडियेचो प्रायम मिनिस्टर स्वर्गीय राजीव गांधी तेका मारल्यार 27 वर्ष जाली तेका मारो ते किरमिदोर अजून झेली हाय इंडियेची गरीब प्रजा टॅक्स कोता आणि इंडियेचो सरकार किरमिदोराक पोशिता हुंय हाय इंडियेचे कायदे नाय इंडियन लॉ इज फॉर सेल प्रायम मिनिस्टर मारो ते किरमिदोर अजून झेली हाय प्रायम मिनिस्टर जुई सर एकूच सांगतो तुका एक्चुअली हाय चूक केली ते चेडवाचे रेप कोण तुवें चूक करूंक ना सारकी केला तुवें म्हजो सलाम तुका अगो वस्तूय ह्या नितीचें गोड ना हें गोड नितीचें न्हय पूण फटीचें ह्या घरांत चोय फटीचें जाता स्वताचें न्हय ह्या घरांत गिरेस्तांक सुटका मेवता आनी गरीबाक सोंचे पावता ह्या घरांत अपराधी आसा तो निरपराधी जाता आनी निरपराधी आसा तो अपराधी जाता माय लॉर्ड तो तुका अपमान करता या नितीच्या घराक अपमान करता ताका अरेस्ट करून म्हाका ऑर्डर दी माय लॉर्ड मिस्टर तू या नितीच्या घराक अपमान करताय म्हूण तुका कायद्यान म्हज्यान अरेस्ट करूंक जाता म्हूण सांग तूं जाणा पूण तूं नको आसलो म्हूण ताणें तुका उगडास केला जुई साहेब जेन्ना म्हजे दुयेचे रेप जाली तेन्ना ह्या पुलिसाच्या पांयां पडटालो त्या रेपिस्टाक सोदून काड आनी ताका सजा पाव कर म्हणून पूण होच पुलीस तेच रेपिस्टाच्या घरान पार्टी करतालो आनी तूंय आसलो त्या दिसाक ते पार्टीक खंय
आणि जेन्ना आयज ताचे तुवेची रग जाली तेन्ना 24 वरां जावच्या आदी त्या रेपिस्टा काढून ह्या कोर्टान उबो केलो. जाल्यार सांग जुई साहेब, सरकारान पुलीस केल्यात त्या पोरचेची सेवा करचे पासत केल्यात वो आपल्याची सेवा करचे पासत केल्यात. ताका बायका नाका बायका म्हाका बायकाची गरज ना. हांवूच बाय सोडून येता ह्या फोडीच्या घरांतलो. पूण वेच्या आदी आनीक फावट ह्या मनशाक हांव सलाम मारता आनी फुडाराक कोणूय म्हजे वाटे घेत ताची नीट फकत हांवूच करतलो. पूण त्या पुलीस चौकेर आनी ह्या फोडीच्या घरान केन्नाच येवचो ना. चल बाबा. किती चौथा इंडियाचे कायदे रिपेरिंग आहे सगळे स्विस बसाय आणि कायदे रिपेअर करे आहे स्विस साहेब रिपेअर करे आहे ना अशें कोण एक येतलो आणि या नीतीच्या घराक अपमान कोण वयतलो. स्विस साहेब संजय जाता सेंटेन्स पडवले त्या वेळार झेली बसोन काढले. सलमान खानाकूय पडवले. सलमान खान शूटिंग काढून भोवता. फक्त 2 दीस जेली रावलो आणि शूटिंग काढून भोवता आणि एका नंबर हांव सांगता इंडियन लॉ इज फॉर सेल. इंडिया सोड म्हाका हुंयच वचपाक नाका. कित्याक जे फ्रीडम तुका इंडियेक मेळटा ते तुका संवसाराक खंयचीच कंट्री मेळपाना. तुगेली बायल म्हाका फोर्स करता यूके वच सगळे यूके वयता तूंय वच. हांव वचना यूके आज रेप केले हाल मारले इंडिया आज रेप केले हाल सोडाय आज मर्डर कर हाल सोडाय आनी कर म्हण असो फ्रीडम तुका संवसाराक खंयची कंट्री मेळटा. जय साहेब गव्हर्नमेंट सर्वंटाक लीव मेळटा काजराक घासाक तुराक वचपाक. आतां जेली आहाय ताकाय लीव मेळटा तेय लीव काडपाक सोदताय. हुंय आहाय कायदे इंडियन लॉ इज फॉर सेल. इंडियाचे कायदे रिपेरिंग आहे. जय साहेब पुलीस केल्ले रेप कोताय तेका धरपाक. आतां पुलीस रेप करपाक लागले. कोण हे रे जय साहेब ड्रग्स विकताय तेका धरपाचो कायदो पुलिसां गेलो. पण आता कोलवाडे जेली पुलीस ड्रग्स विकताय इकले रे पयानी मुठा. जय साहेब पुलीस रेप कोताय एमएलए रेप कोताय मिनिस्टर रेप कोताय जाल्यार पब्लिक कित्याक करपाना. मुझे सला पब्लिक कित्याक करपाना. जे मनशा कडेन कायद्याची राखण करपाक जे मनशाक हुकूम दिला तेच तरी कायदे आपल्या जायते मोठा आहे जाल्यार पब्लिक कित्याक करपाना. जय साहेब आमगेली इंडिया गरीब न्हू. आमगेली इंडिया ग्रेस इंडियन गरीब. आमगेले इंडियेचे पॉलिटिशियन ग्रेस वोटर गरीब. जय साहेब म्हाका मार सेंटेन्स हांव हांवें रद्द केल्या. पूण सेंटेन्स मारता पयलो हांव इतलेंच सांगूंक सोदता आमगेलो भारत देश महान आमगेलो भारत देश. पूण हे सगळे चोरांनी चोर हात महान आसलो तो ल्हान कोण सोडा. चुरचुरे गरीब गरजेचे तरी पूण इंडियेची गरीब गरजा म्हणटा कितें मेरा भारत